प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वां विसवोर वोड 27 ते 32 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 27 to 32. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हाच्या उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वसूलदाराक मांडवीर बसतलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळें सोडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोन वसूलदारांची आनी तांच्या सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेन्ना फारिजेवांनी आनी तांच्या दोन शास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारांनी पातक्यां बरोबर तुम्ही कित्याक खाता पियेता? परतीपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बरी असलेल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. तुम्ही प्रामाणीक म्हूण धरतात तांकां आपोवंक हांव येनासला. पूण तुम्ही पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत मोन बदलचे खातीर असल्यांक की हांव आपोवंक आयलां. प्रितीच्या बाबणीनं आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू लेवीक म्हणल्यार मातुवाक आपयता. लेवी एक दोन वसूलदार आसलो. तो एक पातकी मनीस आसलो. आनी भाव भयणीनो, दोन वसूलदार आसून पातकी कशे भाशेन जाता? लेवी ओ मातू जो जेजूचो आपोस जालो तो आतां एक दोन वसूलदाराचें काम करतालो. म्हणजे कितें? तो आतां जे टॅक्स भरपाचे आसले ते लोकां कडसून टॅक्स घेताले आनी लोकां कडसून हे दोन वसूलदार सुबेज टॅक्स घेताले आनी जे पयशे दिवंक जाय आसले सारके रोमा शेरांक ते दिताले आनी ते सुबेज जे आसले ते तांच्या बॉल्सांत घालताले. म्हणजे ते लोकां कडसून आतां हे दुडू चोरताले. लोकांक चोड दुडू दिवपाक म्हणटाले आनी जे दुडू दिवंक जाय आसले ते तितलेच ते रोमा शेराक दिताले. ते हिशोब करताले आनी आतां जे चोड पयशे आहात जे तेणें जमा केल्ले पयशे ते आपल्या बॉल्सांत घालताले. आनी भाव भयणीनो, हे दोन वसूलदार व्हडले पातके आसले. म्हणटच लोक ह्या दोन वसूलदारांक नाकारतालो, तांकां पयस धरतालो, कित्याक ते पातकी आसले, ते लोकांचे दुडू घेताले. आनी भाव भयणीनो, ह्या कारणाक लागून लेवी मनशां बरोबर चड संबंद दवरिनासलो. तो फकत पातक्यां बरोबर संबंद दवरतालो. तो दुसऱ्या दोन वसूलदारां बरोबर संबंद दवरतालो आनी लोक ताचे कडेन उलयनासलो, लोक तांचे बरोबर संबंद दवरिनासलो. आनी कितें घडटा? आपणें ही वायट कामां केल्यात म्हणून, आपूण पातकी म्हणून तो आतां देवाचें बोगसणें मागिनासलो. तो समजतालो की तो व्हडलो पातकी म्हूण आनी तो आतां देवा कडसून पयस वेतालो. पूण भाव भयणीनो, देवान ताणें बायलान जें केल्लें तें ताणें जे पातकी लोक कोत्ता तें पळोवंक ना. देवान पळयलें ताचें काळीज आनी जेजू येता लेवी कोड्यान म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी भाव भयणीनो, लेवीन जेजू वयर खबर आयकल्ली, जेजू कशे भाशेन देवाचें उतर परगट करता, कशे भाशेन मिलाग्री करता, अजापां करता. जेन्ना जेजू ताचे कडेन येता आनी लेवीक आपयता आनी ताका म्हणटा म्हजे बरोबर ये, लेवी सगळें सोडटा आनी जेजूक आपल्या घरा व्हरता. दोन वसूलदार पातकी सगळे थंयसर घरा आसतात जेवणाक. आनी त्या वेळार हे जे फारिजो आसले ते पळयतात की जेजू ह्या पातक्यां बरोबर जेवता. भाव भयणीनो, हांव विचारता तुमकां, कोण पातक्यां बरोबर जेवण करीत जाल्यार? कोण जो लोक ह्या आमच्या इग्रोज मातेन वा आमच्या गांवांत कोण बरे भाशेन जियेता तो बरो जिवना जाल्यार आमी कितें करता? आमी तांचेर आड उलयता, आमी तांकां पातकी म्हणटा, आमी ताचें वायट उलयता. पूण देव तें पळयना. देव पळयता आमचें काळीज. आनी जेन्ना तो थंयसर लेवीच्या घरा वा मातवाच्या घरा आसता थंयसर दोन वसूलदार जे पातकी आसले ते जेजू पळयता आनी पळयतात की देव तांकां अशें करिना, जेजू तांकां ज्या लोक कोत्तात त्या भाशेन करिना. आनी ते आतां
जेजूचे पाटलावदार जातात ते आता पळयतात कशे भाशेन जेजू तांचे बरोबर जियेता कशे भाशेन तांकां बोगसणे दिवपाक तयार आहा आनी भाव भयणीनो ज्या भाशेन जेजून म्हणलें वायटाकारांक ही वैजाची गरज जी कोण बरी ना तांकां वैजाची गरज म्हणटो जेजू येयल्लो पातक्यां पासत जेजू आयल्लो तुज्या पासत म्हजे पासत आमी सगळीं पातकी पूण जेजू येयलो ह्या संवसारांत तो खुर्सार गेलो तो आमचें मरण मेलो ताणें आपलें रगत वारोयलें आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता ताणें आमचे पासून कितें केलां तें आमी बावर दवरता आतां देव आमकां आपली भुरगीं म्हूण मानून घेता आतां आमचो आत्मो जेजू भाशेन जाता आतां देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमचे भितर आपलो शीम येन नासलेलो मोग ओतयता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या शीम नासलेल्या मोगान आमी देवाचो मोग अणभवता आतां आमच्यान हो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता हो पातक्यांक दिवंक जाता आमच्या दुस्मानां पासून दिवंक जाता आनी ह्या भाशेन ज्या भाशेन जेजून ह्या संवसारान येवन पातक्यां बरोबर जिवन दोन वसूलदारां बरोबर जिवन जो लोक वायट करतालो तांचे भितर जिवन तांकां बरी देख दिवन तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिलें आयज भाव भयणीनो देवान आमकां ही जबाबदारी दिल्या की आमी फकत दुसऱ्यांक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक न्हय पूण आमी तांकां देवा भाशेन जेजू भाशेन पळोवंक आनी आमी आमच्या जिविता वरवीं आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कोन्या वरवीं ह्या लोकांक जी पातकी आसात तांकां देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाची भुरगीं आमी देवा भाशेन ह्या संवसारान जिवंक जाय दुसऱ्यांक ह्या देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाय तर आमी आयज देवाच्या उतरान रिगून रावया हें उतर आमी पाडून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया आनी देवाचें राज वाडपाक देवाचें राज फुडें सरपाक आमी आयजतान सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.